प्रकाशवणी. जेजू क्रिस्तान प्रकाशयलें तें ह्या पुस्तकार बरयल्लें आसा. ही प्रकाशवणी ताणें देवा कडची घेतली. रोखड्या रोखडें कितें कितें घडचें आसा तें आपल्या सेवकाक दाखोवंक देवान ताका ती केली. आपल्या दुताक धाडून जेजून ती प्रकाशवणी आपल्या सेवका जुआंवाक कळीत केल्या. हो जुआंव आपणें देखलां तितलेंय हांगा सांगता आनी अशें देवाच्या उतराक आनी जेजू क्रिस्तान दिल्ले गोवायकेक साक्षी दिता. येवच्यो आसात त्यो घडण्यांचो काळ लागीं पावला. देखून जीं कोण हें भाकीत वाचतात आनी जीं कोण तें आयकतात आनी तातूंत बरयल्लें आसा तें पाळटात तीं सुभागी. आसियेच्या प्रांतांतल्या 7 पवित्र सोबांक संदेश. नोमान. आसियेच्या प्रांतांतल्या 7 पवित्र सोबांक जुआंव हो संदेश धाडटा. जो आसा, जो आसलो आनी जो येवचो आसा, तो ताच्या सिंहासना फुडें आसात त्या 7 आत्म्यां बरोबर तुमकां आपलो मोगाचो आशिर्वाद दिवून आनी शांतीन भरोवंक. तशेंच जो खात्रेचो साक्षी मेल्ल्या मदलो पुनर्जिवंत जाल्लो, पयलो संवसारांतल्या पातशायांचो पातशाय, त्या जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी शांती तुमकां. तो आमचो मोग करता आनी आपल्या रोगतान ताणें आमकां आमच्या पातकांतलीं सोडयल्यांत आनी आपल्या देवाची आनी बापाची सेवा करूंक ताणें आमकां राजवटकी आनी याज्ञीक केल्यात. ह्या जेजू क्रिस्ताक महिमा आनी पदवी सदां सर्वदां. आमेन. हो पळयात, कुपां वयर तो येता. सगळीं ताका तोपला तीं लेगून ताका पळयतलीं आनी संवसारांतल्यो सगळ्यो परजा ताचें दूख करतल्यो. हें खरें. आमेन. जो आसा, जो आसलो आनी जो येवचो आसा, तो सोड पदवेदार सर्वेस्पर देव म्हणटा, हांव ओरोम आनी शेवट. जुआंवांक जेजू क्रिस्ताचें दर्शन. हांव जुआंव तुमचो भाव आनी जेजूच्या राज्याचीं आसात तांकां सोंसणीकायेन कश्ट आनी दुखी भोगचीं पडटात. तातूंत हांव तुमचो भागेली. देवाचें उतर हांवें परगटलें आनी जेजू क्रिस्ताक हांवें साक्षी दिली देखून पाटमोस नांवाच्या जुंव्यार म्हाका कैदी करून दवरलोलो. तो सुमयाचो दीस आसलो. त्या दिसा पवित्र आत्म्याचो भार म्हजेर आयलो आनी म्हजे फाटल्यान तुरतुरेच्या आवाजा सारको एक मोठो ताळो हांवें आयकलो. तो अशें म्हणटालो, तूं पळयताय तें सगळें एका पुस्तकार बरय आनी एफेस, स्मिर्ना, पेर्गामूम, थियातीरा, सार्दीस, फिलादेल्फिया आनी लाउदिसिया ह्या 7 शारांच्या पवित्र सोबांत तें धाडून दी. म्हजे लागीं कोण उलयता काय म्हूण पळोवंक हांव वळोन तेन्ना भांगाराच्यो 7 दिवल्यो हांवें देखल्यो आनी त्या दिवल्यां मदें मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो थंय आसलो. तो पांयां पर्यंत लांब एक वस्त्र न्हेसलोलो आनी ताच्या होड्ड्याक एक भांगाराचो पट्टो बांदलोलो. ताचे तकलेचे केंस धवे आसले, लोंवे सारके हिमा भाशेन धवे फूल आनी ताचे दोळे उज्या परी झगझगताले. आगट्यान निर्बेल केल्ले पितुले सारके ताचे पांय चकचकताले आनी घसघशीत उदकाच्या लोटा सारको ताच्या ताळ्याचो आवाज. आपल्या उजव्या हातांत तो 7 नखेत्रां धरून आसलो. ताच्या तोंडांतलीं दोनी वाटांनी पाजलोली तोळसाट भायर सरताली आनी ताचें मुखामोळ दोनपारच्या झगझगीत सुर्या सारकें रोसरोसतालें. हांवें ताका पळयलो तेन्ना एक मेल्लो मनीस कसो ताच्या पांयांशी हांव पडलों. ताणें आपलो उजवो हात म्हजेर घालो आनी म्हणलें, भियो नाका, हांव तो, पयलो आनी निमाणो. हांव तो जिवो आसा तो. हांव मेल्लों, पूण आतां हांव सळ काळाक जिवो आसां. मरणाच्यो आनी पाताळाच्यो चावयो म्हजे आदीन आसात.
देखून तूं पळयताय तितलेंय बरोवन दवर. जावं आतां घडटा तें, जावं फुडाराक येवचें आसा तें. म्हज्या हातान दवरलेलीं 7 नखेत्रां तुवें पळयल्यांय आनी तशेंच 7 भांगाराच्यो दिवल्यो. तांची गुपीत समजणी ही. 7 नखेत्रां म्हणल्यार 7 पवित्र सोबांचे दूत आनी 7 दिवल्यो म्हणजे 7 पवित्र सोबा. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार.